आनी बरें जावंक जाय आशिल्लें. नॉर्थ गोवा तुमी गोंयकारपण सांगयलें सारकें हें जालें. आमी साश्टीकारानूच गोंय सागर करचें पडटा. हें वायट दिसता. गोंय सागर करप ही सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी, फक्त साश्टीकारांची न्ही. पूण तुमी हांगा एलाव करतात कम एंड कॉन्कर गोवा, कम एंड ग्रॅब युअर पार्ट ऑफ गोवा, आनी हें चलता. साश्टीन करून मेळटलें असो एड घालून तुज्यान प्रोजेक्ट घालून मेळटा, पळय घालून मेळटा, सोमतें निकळावन भायर उडयतले. हें जें ही क्रांतिकारी हें जें क्रांतिकारी कल्चर आमचे सावथ गोवान आसा, ते कल्चरा खातीरूच आमी क्रांती करूंक शकता. आनी ही क्रांती काल आमी धाकटीशी क्रांती दाखयली की साश्टीकारांक अजून मेरेन स्वाभिमान आसा आनी ते आपले तकलेन विचार करूंक शकता. आनी चड करून जे सेल्फ स्टायल गॉडमॅन जे जाला आसा की आमी देवाचे मनीस म्हणून सांगून लोकांक भिवयतात, तांकां साश्टीकार भिना. साश्टीकारूच न्ही, सावथ गोंयची जनता भिना. हें म्हाका दिसता क्लियर मेसेज कालच्या इलेक्शनान आमी दिल्ली आहा लोकांनी. हें कालचें इलेक्शनाचें जैत कॅप्टन विराटूचें जें आहा, हें जैत लोकांचें जैत. हें खंयचेय एक पक्षाचें वो मनशाचें वो लिडराचें न्ही, हें जैत लोकांचें. लोकांनी आपल्या हातान घेतलें आनी इलेक्शन जिखलें. आज BJP म्हणटा की रिलिजियस लिडरांनी सांगून हें जालें म्हणून. BJP ऑलवेज इज व्हेरी कन्सिस्टंट ऑफ बींग बॅड लुजर्स. जेन्ना हारता तेन्ना रिलिजियस लिडरांक वोट दाखोवप, जिखता तेन्ना तुमचे खातीर जिखले, बरें आहा मरे. आनी हेच रिलिजियस लिडरांचो सपोर्ट घेवन आमी हें करतले, पोवपाक आपयतले, एक्सपोजिशन करपाक आमी हें करता, त्यो सगळ्यो काणी सांगतात. तूं म्हाका सांग, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनीक बाब सदानंद तानावडेन सांगचें की अयोध्येक जें पडलें सीट तुमचो, तो कोणें पाद्र्यांनी सांगून पडलो. ह्या रिलिजियस लिडर जे गोंयचे ते इंडिकेट करतात, तांणी अयोध्येचे जनतेक सांगलें जंय राम मंदीर तुमी बांदलें, प्राण प्रतिश्ठा केली राम मंदिराची, थंय तुमी हाडले, ते मागीर पाद्र्यांनी सांगून हाडले. खंयचे गोंयचे पाद्री गेल्ले थंय अयोध्येक सांगपाक? सांग मरे. ओगीच हारतकर दुसऱ्यांक वोट दाखोवनाकात, पयलीं तुमी कितें करता तें पळोवया. काल लोकांनी जे वोट बांदला इज अ वोट अगेन्स्ट डिफेक्शन एंड वोट अगेन्स्ट करप्शन. सगळ्यांक एक कळ्ळां की एक फॉर्म्युला आहा की लोकांचे पक्ष फोडप, आमदार उखलप आनी आपलो पार्टी व्हड करप, ब्लोट करप. आनी आपली ब्लोट कित्याक करप? चोरपाक चड मेळूंक जाय. करप्शन करपा खातीर डिफेक्शन करप हो जो फॉर्म्युला BJPन हाडला आनी मॉडल जो हाडला, हे मॉडलाच्या अगेन्स्ट काल लोकांनी वोट मारिल्ल्या. लोकांक बेजिकली दादागिरी जी केल्ली थंय म्हाजो आदार जाय आशिल्लो की बाबा कोण तरी येवचो. आमकांय मातशें कनेक्शन इतलें आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन पयलीं, हांवूय मातशें थंय जाणा. म्हणून म्हाका आज वायट दिसता की हांवें चड केलें ना म्हणून. ओन्ली ऑन द लास्ट मिनीट मातशें गेल्ले थंय ताणें आमकां दादागिरी केली आमच्या कडेन. म्हणून मातसो थंय इंट्रस्ट घेवचो पडलो. ताजे खातीर हांवें तुका इलेक्शनाचे दिसाय सांगिल्लें. तो फक्त ट्रेलर आतां सुरू आसतलें. We cannot fail those people. We have to be with them. So your footprints will definitely be marked down. 100%. Footprint, no, my footprint was always there in Margam. No, but from now on, we will have to give nyay to those people. So the nyay दिवपा खातीर वचचें पडटा. तकलेन घेताल्यार हे दादागिरी स्टार्ट करतले. म्हणजे घरा म्हणटाले आनी कितें करताले. And what do you feel that this Lok Sabha elections are very important as far as South Goa is concerned, as far as upcoming assembly? 3 वर्षांनी assembly elections असतले. Goa Forward Party to expand your base in. Goa Forward Party, India Alliance, 2 issues. Today we have come here to address a press conference of the India Alliance. India Alliance is an alliance which came together for the purpose of saving democracy and saving the constitution. I have been always talking about this type of a getting together, coming together of forces in the name of Team Goa. That time people made fun of it. Even the Congress party made fun of it at that time. But eventually we were in an alliance with the Congress, a pre-poll alliance. I have stayed true to that alliance even now. So India Alliance is not something new to me. I am in a pre-poll ally of the Congress party before 22 election. Now what I am trying to say is
जें फुडें जावपाचें आहा हें युनिटीचें मॅनिफेस्टेशन म्हणल्यार कॅपिटल एरियाचो चेंज जैत. इट्स जस्ट अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ दॅट युनिटी. वाय वी नीड टू बी युनायटेड? बिकॉज इफ वी फायट इच अदर द BJP कम्स. इट इज अवर सर्वायवल ऑल्सो. We are not coming together just because we like each other. We may have ideological differences. We may have personal differences. We may have differences between individuals. की हो हे मनशाक म्हजें तोंड बरें दिसना, वो म्हजें कितें तरी आवडना, हें आसूंक शकता. इतलें आसून पसून आमी एक कित्याक जातात? एक जातात आमी पयलीं सर्वायव जावंक शकतात. आमचो सर्वायवल हाजेर डिपेंडंट आहा. हें एक जालें. दुसरें सत्य म्हणटा अशें की ही युनिटी फक्त हांगा दाखोवन जायना. ही युनिटी पंचायत, जिल्हा परिषद, म्युनिसिपालिटी सगळ्या लेवलाचेर 1 वर्सीस 1 फायट जावपाक जाय. तें जर तशी जर फायट जाली जाल्यार ही युनिटी खरी आसतली. ती फायट आनी ती युनिटी तशी दवरपा खातीर वी वील हॅव टू वर्क टुगेदर. एंड इट इज जस्ट अ बिगिनींग. This is just the beginning. You know, and this victory is not the end of the story. It is just the start of the story. It is the first foundation to a unity of secular progressive forces in Goa. ते जातलें काय जावचें ना हें म्हज्यान सांगूंक जायना. हांव काय देवा कडेन उलयना. पूण हांव एफर्ट घालप, तातूंत कर्म करप. हें कृष्णान, भगवान कृष्णान सांगिल्लें की कर्म कर, फळाचेर तूं चिंतनाका म्हणून. रिजल्ट येतलोच हें तूं चिंतू नाका, पूण एफर्ट घाल. एफर्ट घालप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आमी घालतले. हे लक्षांत कितें ना, So तुमकां कॅन्डिडेट बीजेपीचे ओरिजिनल बीजेपीच्या अगेन्स्ट काम केलां. कित्याक ड्युप्लिकेट बीजेपी जे आयल्या कालचे, ते डिफेक्टर आयले फक्त पोस्ट घेवन पयशे खावपाक, ते आयल्या तांचे बऱ्या खातीर आयल्या, तांचे फॅमिलीचे फाउंडेशन घालपाक आयले, भुरग्यांक लॉन्च करपाक आयले अशें तांकां दिसलें. म्हणून ओरिजिनल बीजेपीन ताचे अगेन्स्ट वोट. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जालां खूब कडेन जाल्लें. सियोले पळय, मडगांव पळय, मडगांव जालां 100% मडगांव फॉर्म म्हणटा तो भाले केल्लो. दिगंबर कामत आसप आनी बीजेपी आसप बरोबर. लीड कितली? 10 मतांची. मडगांवान आहा 12 वॉर्ड. 12 वॉर्डान 2च वॉर्ड जिखता तो. लीड फकत 2च वॉर्डान मेळटा. अशें जावंक शकता? ताजो अर्थ कितें? बीजेपीच्या लोकांनी बी वीट येवन बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट मारता. Are you not surprised with constituencies like Sangay, Savade, where even some of the political leaders? That is why I firstly said that this is not a victory for any individual or for me or for any party. It is a victory of the people. The people in subordinate, where the candidate of the Congress party may have not even reached. Even they are affected by this emotion of being against defection, of being against corruption. थंयच्या लोकांक सर्टिफिकेट काडपाक पयशे लांच दिवचे पडटा आसतले. थंयच्या लोकांक कन्वर्जन करपाक पयशे खाता आसतले. थंयच्या लोकांक कितें सादें गव्हर्मेंट काम करपा खातीर ब्रायब दिवची पडटा आसतली. करप्शन ते पळयता आसतले. म्हणून तांकां त्या रागान तांणी वोट क्रॉस मारला. कितले? 6,000 लोकांनी वोट क्रॉस मारला. सो हाजो अर्थ कितें? If you go to see सिंपल थिंग इज, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान म्हणून धरनाकात सगळ्या गोंयकारांक हांचो वीट आयला. वीट आयला आनी लोक आपूण फुडें येवन वोट मारतात. आतां लोक कितें पळयतात? तुका खरो जिखपाक जाय मरे, तुका खरो इंट्रस्ट आहा. जर तुकाच इंट्रस्ट ना, तूंच तर पावना, तुवें तर जीव सोडला असो, तूं नगाचो आहा, तूं वावर काडटा अशें जर लोकांक दिसपाक लागलें जाल्यार लोक तुका सपोर्ट करना. कालपान जीव सोडलो. म्हाका आमची नॉर्थ गोंयची कॅम्पेन, म्हजें पर्सनल ओपिनियन, नॉर्थ गोंयची कॅम्पेन तशी तातूंत फोर्स नाशिल्लो. आता कोणा खातीर? कॅन्डिडेटा खातीर काय पार्टी खातीर काय अलायन्सा खातीर म्हाका खबर ना. सावथाक सगळे अलायन्सीन काम केलें, नॉर्थाक इतलें दिसना. आसूं शकता. म्हाका आपयला थंय हांव गेलो. म्हणटलो आमी बी हांगा क्लेम घाल्ली खूब सिटांचेर पास. म्हाका मातशें बारीक कितें लोक वळखतात. पूण जंय ताणें आपयला थंय हांव गेलो.